कंदी बिगल्या सोडवून दारा नमो सोडवून दारा नमो येशू ख्रिस्ता नमो येशू ख्रिस्ता उंड्या रूपांतली पोनासच्या नमो नमो येशू ख्रिस्ता उंड्या रूपांतली पोनासच्या नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांतां कारच्या नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांतां कारच्या नमो नमो येशू ख्रिस्ता उंड्या रूपांतली पोनासच्या नमो नमो येशू ख्रिस्ता उंड्या रूपांतली पोनासच्या नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांतां कारच्या नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांतां कारच्या सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक आयलाय सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक आयला लिपोन लिपोन तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय लिपोन लिपोन तुवें उंड्याचें रूप घेतला उंड्या वायनार येवन तूं आमचें खाण जाताय उंड्या वायनार येवन तूं आमचें खाण जाता आमच्या मोगान बरोवन तुका समर्पिताय आमच्या मोगान बरोवन तुका समर्पिता नमो नमो येशू ख्रिस्ता नमो येशू ख्रिस्ता उंड्या रूपांतली पोनासच्या रूपांतली पोनासच्या नमो नमो सोडवंदारा नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांतां कारच्या सुख दुःख तुका सांगोंक आयल्या जिणयेचें सूख दूख तुका सांगोंक आयल्या तुजे तान पुसून आशेवन रावल्या तुजे तान
सोसवून आशेवन रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये तुजे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेऊन ये नमो नमो येशू ख्रिस्ता संग्रामी पानपोनाच्या नमो नमो सुडवंदारा संग्रामी तांदळाच्या नमो नमो येशू ख्रिस्ता उन्या रूपाली पोनाच्या नमो नमो सुडवंदारा संग्रामेंत तांकाराच्या जेजू येशू जेजू येशू जेजू येशू 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 हालेलुया 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 जीसस जीसस Jesus, जीसस 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 भावा बहिणींनो, जेजू मुखार आमी सगळां दिंबियाणी आसाव आनी त्या देखून वेळ आमकां सगळ्यांकी जेजूचो अनुभव जावं दी आनी हो आराधनाचो आनी मागण्याचो वेळ आमकां समिस्तांक जेजूचें हजरपण भोगून ताच्या अणभोगान जिवोवचो जावं दी आनी त्या देखून तुमच्या समिस्तांच्या नांवान हे सुरविल्लें मागणें आराधनाचें हांव म्हणटना तुमी मावणपणी ह्या मागण्यांत मेळोवंक हांव तुमकां उलो दितां. ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत उंड्याच्या रुपाकाल कोरस्सू अजरसच्या म्हज्या जेजू, आमी तुजे मुखार दिंबी आनी सरपडून आसाव. आमी तुका आराधन करता. तूं आमचो देव, तूं आमचो धनी म्हणून आमी भावार्थान वळखून घेता. ह्या भोव सक्रामेंताकाल तुजें आजारपण वळखून आमचें आराधन आमी तुका भेटयता. तुजे सांगाता रावून तुजो मधुर सांगात जोडून तुजें उतार आयकून आमची जिणी पवित्र करूंक आमी सोमिस्ता लालयता आनी आशेता. सोम्या जेजू, आमची कुटुंबां ह्या संदर्भार आमी तुका समर्पिता. ह्या पवित्र वेळार सर आमच्या कुटुंबाचेर तुजो दराळ आशिर्वाद घाल. आमची कुटुंबां भाग्यवान कर. आमची कुटुंबां तुज्या भाग्यवान कुटुंबाचें प्रतिरूप कर म्हूण आमी तुज्या लागीं लालयोन मागता. आमेन.
भावा बहिणीनो, सोम्या सांगाता आसल्याने आम्ही सक्कडाणी संतोष पावा जाय, अर्गां पाठय जाय. आणि त्या देखून थोडे उल्या आमी म्हणया, तुमची जबाब आसा अर्गां आणि आराधन तुका सोम्या. अर्गाने आराधन तुका सोम्या. आमकां मनीस जावन तुवें रचयल्ल्याक अर्गां आणि आराधन तुका सोम्या. तुज्या सारक्याचे आमकां केल्ल्याक अर्गां आणि आराधन तुका सोम्या. आमकां सोमेस्तां तुज्या जाणवान भरिल्ल्या खातीर, अर्गां आणि आराधन तुका सोम्या. तुज्या कृपेन तुवें आमकां नेटयल्ल्या खातीर, अर्गां आणि आराधन तुका सोम्या. सर अनवरांतले तुवें आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर, अर्गां आणि आराधन तुका सोम्या. जतन करची बरी वडिलां तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर, अर्गां आणि आराधन तुका सोम्या. क्रिस्तांव कुटुंबांत तुवें आमकां सक्कडी बरेपण दिल्ल्या खातीर, अर्गां आणि आराधन तुका सोम्या. आमकां क्रिस्तांव भावार्थांत तुवें वाडयल्ल्या खातीर, अर्गां आणि आराधन तुका सोम्या. पवित्र सभेचे सांदे जावचे देणे तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर, अर्गां आणि आराधन तुका सोम्या. आमच्या मोगाच्या सर बेसावणी तुवें बरिल्ल्या खातीर, अर्गां आणि आराधन तुका सोम्या. देव कर्ण उबी रावया आणि आतां आमी एक गीत गावया. कोंकणी भक्ती गीत मुखांत मानसांको 209 E36. अर्गां दिता तुका सोम्या, सगळ्या म्हज्या काळजां. अर्गां दिता तुका सोम्या, सगळ्या म्हज्या काळजां. दिनवासी मन म्हजे तुका तुजो बावडो भरला व्हडा आनंदा. अर्गां दिता तुका सोम्या, सगळ्या म्हज्या काळजां. सडकी दळबार सांडून संवसाराक आयलोय देखून, अर्गां तुका सोम्या. कुर्सार मोरून आमची सोडवण केली देखून, अर्गां तुका सोम्या. अर्गां दिता तुका सोम्या, सगळ्या म्हज्या काळजां. दिनवासी मन म्हजे उपकार तुजो बावडो भरला व्हडा आनंदा. अर्गां दिता तुका सोम्या, सगळ्या म्हज्या काळजां. मासान तुज्या म्हाका पोशीत केलाय देखून, अर्गां तुका सोम्या. काळजान तुज्या तुजे बिडार केलाय देखून, अर्गां तुका सोम्या. अर्गां दिता तुका सोम्या, सगळ्या म्हज्या काळजां. दिनवासी मन म्हजे उपकार तुजो बावडो भरला व्हडा आनंदा. अर्गां दिता तुका सोम्या, सगळ्या म्हज्या काळजां. सगळ्या म्हज्या काळजां. आमच्या हात उबारून दरी आणि म्हणया, हालेलुया 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 हालेलुया. महिमा तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, गुण कर्म का सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, अर्गां सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, म्हाका गुण कर सोम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्गां तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू,
आराधना तुका सोम्या जेजू म्हाका गुण कर सोम्या जेजू हालेलुया 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 भावा भयणीनो हात वयर कर अर्गां दिवचे म्हळ्यार आमचो संतसू आमी उसारचो आमच्या काळजान संसद आसा कित्याक जेजूस याल्तरार हजारासो ल्हानशा उंड्याच्या रुपाकाल आमकां सगळ्यांकी ताचें हजारपण लाभयता तसो अणभव आमकां लाभयता आनी त्या देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी ह्या संतोशान आमी गांवची गितां आमी दिवचें अर्गां हें सगळी जेजू मारिपा सरस्वत देवाक आमी भेटोवया आनी आज आमच्या नियाळाकाचो विशय आसा भाग्यवान कुटुंबाची देख घेवया आनी आमची क्रिस्तां कुटुंबां भाग्यवान करया भाग्यवान कुटुंबाची देख घेवया भाग्यवान कुटुंब जेजू मोरी आनी जुजेशें आनी तांच्या देखीन आमची कुटुंबां भाग्यवान करया त्या देखून थोडे उल्या आमी परतून म्हणया तुमची जबाब आसा अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू सांगाता म्हणया अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू मोगळा सोम्या पविस्तान आमकां तुजी भावांनी भयणी केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू आमकां समेस्तां पवित्र सभेचे उर्बे सांदे जावन जियोंक कृपा लाभयल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू भाग्यवान कुटुंबाची देख आमी घेवंक तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबांनी बरीं वडिलां आनी मार्गदर्शकां तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबान तुवें आमकां बरी आवय बापाय दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यान तुवें मागण्याच्या स्पिरिटान भरलेल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबान तुवें सूख आनी समाधान दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत लाभयल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यान तुवें विघ्नां आनी अणवारांतले निवारलेल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू परगांवांत आशिल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यान तुवें बऱ्या भलायकेन भरिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू आमी मागोवंक विसार गेल्लोय संगती तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबान तुवें मागण्यासून एकवट असो स्पिरीट घाल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू भावा भयणीनो बरें कुटुंब जावच्यात भाग्यवान कुटुंबाची देख घेवच्यात खंडीत आमी सुकोवन पडल्या मनशापण आमचें थंय आसा मनशापणान आमची उर्बा जावन आसा आमचें कुटुंब बरें करूंक पूण बरें करच्या वाटेर खंडीत आमी सुकोवन पडल्या त्या देखून देवाचें बोगसाणें आमी मागया आनी सांगातास बोगसाण्याचे उले थोडे आमी म्हणया तुमची जबाब आसा बोक्षी सोम्या आमी सुकल्या सांगाता म्हणया बोक्षी सोम्या आमी सुकल्या आमच्या कुटुंबान मागण्यासून एकतार स्पीड वाडोवंक आमी आळसाय केल्ल्या खातीर बोक्षी सोम्या आमी सुकल्या आमच्या भुरग्यांक आमी बरी देख दिनातल्या खातीर बोक्षी सोम्या आमी सुकल्या देवान आमकां दिल्ल्या देण्याचो बरो प्रयोग आमी करिनातल्या खातीर बोक्षी सोम्या आमी सुकल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यान ते आमी दुबाव करून कुटुंबाचो एकता राखून व्हरोनातल्या खातीर बोक्षी सोम्या आमी सुकल्या आमच्या कुटुंबाच्या तशें आमच्या जबाबदारीच्या कामांनी आमी आळसाय दाखयल्ल्या खातीर बोक्षी सोम्या आमी सुकल्या आमच्या भावार्थान सेळेपण दाखोवन रत्मी कायदे आमी पाळूंक फाटी केल्ल्या खातीर बोक्षी सोम्या आमी सुकल्या लग्न जाल्ले आनी देखी बरे ते पती आनी पतीन जावन जियोनातल्या खातीर बोक्षी सोम्या आमी सुकल्या तशेंच आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या विरोध आमी बरें देख तांकां दिनातल्या खातीर प्रत्येक जावन आमी वडिलांनी भुरग्यांक आनी नातरांक जायत्या पटी आमी बरी देख दिवंक सुकोवन पडल्या ह्या सर पातकांचें बोगसाणें आमी आतां मागया
देवाच्या उतरां विशीं आतां आमी नियाळ करता. देवाचें उतार आमकां सगळ्यांकी आमच्या जिणयेची वाट आनी दिवो. कशें येवकारिस्तान आमी पात्र घेतिल्ल्या वरवीं येवकारिस्तान मांटेली जाल्ल्या वरवीं आमी सगळां एक तराची पवित्र सभा बांदून हाडटा. आमच्या कुटुंबांत आमी एकतार वाडयता. तशेंच देवाचें उतार चीट दिवन वाचलीं तसलीं आयकल्लीं तसलीं त्या उतरापणान जियेल्लीं आमी तसलीं देवाच्या उतरान आमच्या जिणेक प्रेरण आमी जोडटा. त्या देखून हें समजून देवाचें उतार खरेपणी आयकूंक आमकां आमी तयार करया. देवाचें उतार आमी आयकुची आसा. लुकाची शुभ वार्ता अध्याय 2 ओळ 40 तावन 50 पर्यंत. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. भुरगो जेजू देवाळान वर्सान वरास जेजूची माय बाप पास्कांच्या परबेक जेरुजलेमाक वेताली. जेजू 12 वर्सांचो आसता हरसेंचे बरीच ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती फाटीं परतना भुरगो जेजू जेरुजलेमांत रावलो. हें ताची माय बाबू नेणा जाली. तो पैणाऱ्यांच्या पंगडान आसतलो म्हण लेखून एका दिसाची वाट चलोवन ती फाटीं आयली. उपरांत ताणीं आपल्या सैऱ्या आनी वळखीच्या मदें ताका सोदलो पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. देखून ताका सोदीस ती जेरुजलेमाक फाटीं गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. सिकोणदारा मदें बसून तांचें आयकून तांकां सवालां घालतो आसलो. आनी ताची सवालां जावपी आयकल्ले समीस ताच्या जाणटेकाय विजमीत जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली. तोवर ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड कंटीन तुका सोदून आसल्या. परतून देवाचें उतार हांव वाचतां हें वाक्य. पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड कंटी दुकान तुका सोदून आसल्या. ताणें जाप दिली, कशें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हण तुमी नेणा आसल्यात. ताणें उलयल्ल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. देवाचें उतर ये वखणी तुका क्रिस्ता. देखून एका मोठव्या नियाळाक म्हजे सांगाता तुमी मेळा जाय म्हण मोगाळ भुरग्यानो भावानो आनी भयणीनो हांव तुमकां उलो दितां. हें वरस मागण्याचें वरस म्हण पाप साहेब फ्रांसिसान सगळ्या पवित्र सभेक प्रगटणी केल्या. ह्या दिसेन आमी हर एक दीस आमच्या कुटुंबांत फिरगजेंत आमच्या वाड्यांनी जमत मेळ्ळ्या वेळार ह्या विशयान चिंतन मंथन करता. मात न्ही मागण्यान आनी प्रत्येक जावन प्राजितान ह्या मागण्याच्या स्पिरितान समयाचो अणभव जोडूंक आमी खुशी वता. आनी त्या वखदा इतलीं जाणां तुमी आज ह्या आराधनाक आयल्यात, मागण्याक आयल्यात, मागोवंक आयल्यात. आनी त्या देखून मागणें म्हळ्यार ताका
वस्तू एक सांगा जाय म्हणना. एकलो बरयणार म्हणटा तो मागण्या विशयांत बूक बरयतालो खंय आनी तो म्हणटा हांवें कितें बरोवचें. जर तर हांव मागणें करना हांवें कशें बरोवचें तो म्हणालो. आनी त्या देखून तो इगर्जे गेलो, डिंब्यांनी पडलो. ताणें मागणें केलें आनी तो म्हणालो, सरेस्परा देवा, हांव मागण्या विशयान बूक बरयतां. तो एक लायक पवित्रान घेतिल्लो. मागण्या विशयांत हांव बूक बरयतां, म्हाका हें समजण हांवें कितें बरयचें म्हूण सांगून त्या देखून हांव दिंब्येर आसा, मागण्यांत आसा, तुजो अणभव घेवंक आस येता. आनी अशें दिंब्येर पडोवन ताणें मागणें केलें खंय. खाली हेपटी मात केल्लें आनी मागण्यास अणभव ताणें जोडिल्लो जावन आसा. आनी त्या देखून तो मागण्या विशयांत समजून असो बूक बरयता. भावा भयणीनो, हांवें ह्या नियाळाच्या सुरवेर सांगिल्ले बरी मागण्याचो उलो आसा. आज आमकां आमच्या नियाळाक आसा, भाग्यवान कुटुंबाची देख घेवया, आमची क्रिस्ती कुटुंबां भाग्यवान करया. सगळ्यांक आमकां मोण आसा आमची कुटुंबां भाग्यवान करूंक. ती बरी जायजय, भाग्यवान कुटुंबाची देख आमच्या कुटुंबांनी घेजय. हें सगळ्यांची आमची आशा, अपेक्षा, उर्बा आनी आमचे मागणे. त्या देखून ह्या मोठ्या नियाळाक हांवें एक गडीत काडलां. 19व्या शेतमानांत घडिल्लें तसलें. आनी त्या गडीताचो विशय असो आसा, थॉमस लिंकन आनी नॅन्सी लिंकन. ही काजारी जोडी. देवबिरान तेची आवय बापय, तांचें घर चड ग्रेस्कायचें न्ही. ह्या दोगांक, दादल्याक आनी स्त्रियाक व्हडलें कुटुंब तांकां नातिल्लें. तांकां दोगां भुरगीं. आनीक पयली आसली सारा आनी दुसरो अब्राम. तांचें घर साद्या जिनसाचें आनी मातयेच्या वणोनीन बांदिल्लें म्हूण चरित्रां म्हणटा. हांगा आनी अमेरिकान तोड 19व्या शेतमानांत सादें ल्हानशीं जाणेलां, ही कुलीच्या कामाची मनशां. आनीक थॉमस लिंकन तो सादें काम करन ताच्या कुटुंबाक पोसतालो, ताच्या यजमानीक आनी दोगां भुरग्यांक सारा आनी अब्रामाक. आनीक नॅन्सी लिंकन तिका व्हडलें शिकप नातिल्लें. चरित्र आमकां सांगता ती शिवणेचें काम करताली. शिवणेचें काम म्हळ्यार वस्तू शिंवचें, कोणें वस्तू हाडल्यार तें रिपेर करून दिवचें इत्यादी. एक ल्हानशें काम. पूण ताच्या किसड तरान तांच्या कुटुंबांत भक्तीपण, देवासपण, मागणी आसलें म्हणटा तांच्या जिणेची चरित्रां. आनी त्या देखून ह्या भुरग्यांक इस्काला धाडूंक तितले सवलती नातिल्ल्या वेळार एक टिचर शेजारची तांच्या घरा वयताली सांजेर. आनी अशें ह्या दोगां भुरग्यांक इल्लें सुरविल्लें शिकप ती दिताली. मात न्ही, तें जाल्या उपरांत ही आवय नॅन्सी लिंकन आपल्या दोगां भुरग्यांक ती व्हड जाता आसतना सांगाता दवरून बायबलांत आसलें तांकां वाचून, ल्हानश्यो संगती सोबीत तरान वाचून तिका गोत आसलो विवार ती तांकां दिताली. मात न्ही, भुरगीं व्हड जाताना तिणें तांकां सांगलें, म्हज्या मोगाळ भुरग्यांनो, देवाचें उतार वाचलें तसलें तुमी आयकाजें. मात न्ही, तें चीत दिवन आयकाजें, तें नियाळीजें आनी तशें जिवंक तुमी प्रयत्न करीजे. थॉमस लिंकन आनी नॅन्सी लिंकन भावा भयणीनो, हांची जिणी देवाक मेसवणेची, भुरग्यांक मैपासान देवबिरान तीन व्हड केल्ली तसली. आनी चरित्र आमकां सांगता अब्राम लिंकन. चरित्र नांवाडीक मनीस
अमेरिकाच्या चरित्रेंत आनी तो अमेरिकाचो 16वो अध्यक्ष जालो 1860 इसवेतावन 1865 इसवी पर्यंत अमेरिकाचो अध्यक्ष जालो अब्राहम लिंकन. ताच्या विशयान सर्तीक चरित्र आसा कशें ताच्याच लोकांक काळ्यांक काळ्या कातीच्यांक तांकां स्वतंत्र मेळोवंक झुजिल्लो जावन आसा अब्राहम लिंकन. वत्ती चरित्रां ही भावा भयणीनो कुटुंबांत मेळिल्लें बरेपण, कुटुंबांत मेळिल्लें भक्तीपण, कुटुंबांतली देवबिरात हें सगळें ह्या दोगां भुरग्यांतय ती व्हड जाता आसतना आनी प्रत्येक जाण अब्राहम लिंकनांतय एक व्हडलो ताका अमेरिकाचो अध्यक्ष जावन तसलें वर्तें देणें मेळटा आसतना ह्या मनशान विविध रितींनी तें प्रयोग केल्लें जावन आसा. भावा भयणीनो आमी सगळे एका कुटुंबांत जियेता. आज हें सगळी देवतुती जाल्या उपरांत आमी आमच्या घरा फाटी येतल्या. आमी घरांत हांवन आयिल्ल्या आनी त्या देखून इंग्लीश भाशेन अशी एक सांगणी आसा, ईस्ट ऑर वेस्ट फॅमिली इज द बेस्ट. ईस्ट ऑर वेस्ट फॅमिली इज द बेस्ट. आमी खंयी वचूं आमी फाटीं घरा वेता. कित्याक कुटुंब आमकां मोगाचें, थंय आमी रावचें, थंय आमी जियोवचें, थंय आमी मागणें करचें, कुटुंबान सांगाता जेवचें, कश्टाणवार आनी एकामेकाक कुमो करची, सांगातपण दवरचें. हें कुटुंब फॅमिली इज द बेस्ट प्लेस टू लिव इन, टू शेअर, टू प्रे. मागोवंक सांगातपण, आमी सांगाता जियोवचें बरेंपण हें सगळी आमच्या कुटुंबान मेळटा. आमचें कुटुंब जावन आसा एक ल्हानशी पवी सभा, एक फिरगज आमी स्थळीय पवी सभा म्हणटा. हें कुटुंब जावन आसा धाकटुली पवी सभा. कुटुंब कितलें घट्ट गी, कुटुंब कितें मागण्याचें गी, कुटुंब कितलें देवबिरांतेचें गी, तितली इगज माता घट जाता, भावार्थान वाडटा, पिरगज वाडटा. कुटुंबांतली मनशां इगर्जेक येता आसतना, मागोवंक येता आसतना, मिसाच्या बलीन वांटेली जाता आसतना, बरें उलयता आसतना, एकामेका लागीं संबंद वाडयता आसतना कुटुंबाचो स्पिरीट आपापीस आमच्या कुटुंबांत फिरगजेंत पवी सभेन वाडटा. मोगाच्यानो आनी थोडो नियाळ आमी मुंडारसिया ह्या कुटुंबा विशयांत 2014 आनी 2015 इसवेंत त्या वर्सा पाप सायबान कुटुंबा विशयांत पापा फ्रांसिसान एक सगळ्या पवी सभेक एक आपोस्तोल शिकोवन दिल्ली आनी तें नांव आसा आमोरीस लेतिसिया. तशें म्हळ्यार मोगाचो संतोश. पवी सभा मोगाच्या संतोशान जियेता, कुटुंब मोगाच्या संतोशान जियेता, एक काजारी जोडें मोगाच्या संतोशान जियेता, कुटुंबाची सर सांदे संतोशान जियेतात आनी सगळ्या पवी सभेंत संतोश उपजा जाय. कुटुंबांनी तो उपजा जाय, पवी सभेन तो उपजा जाय आनी आमी खंयसर येता मोगाचो संतोश आमी वर्णोसा जाय. आमच्या कुटुंबांत भावा भयणीनो आमची जबाबदारी कितें एका कुटुंबांत. सांत पावलो एपेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां कितें म्हणटा म्हण आमी आयकोया. एपेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 ओळ 14-20 पर्यंत. तांतले थोडे भाग आमच्या नियाळाक हांव वाचतां. दये करून जिखून धरात आनी ते आमी जियोवंक प्रयत्न करया. क्रिस्ताचो मोग ह्या पासत हांव बापा उजीर सरपडोवन मागतां. सर्गीय आनी संवसारी हर एक कुटुंब आपलें नांव
ताचे तावन घेता. परत जिखून धरूंक आमकां सगळ्यांक ह्या पासत हांव बापा उजीर सरपडोन मागता. सर्गी आनी संवसारी हरी एकूटाम आपलें नांव ताचे तावन घेता. तो आपल्या महिमे बरी संपत्ती दावन पवित्र आत्म्या मारी पात तुमच्या अंतस्करणांत गटाय दिवन तुमकां दृढ करूं. अशें बावार्थवरी तुमच्या काळजान क्रिस्त बिडार करूं. क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय उबाराय गुंडाय केदी वत्ती म्हूण आठापूंक सर देवाच्या लोकां सांगाता तुमकां लाभच्याक मोगान तुमच्या जिणेची पाळां रोंबूं. मोगाचे तुमच्या जिणेची बुन्याद फोडून गट आसूं. समजणी हो तो क्रिस्ताचो मोग तुमी जाणा जावन देवाच्या संपूर्णायेन तुमी बरो म्हूण हांव तुमच्या खातीर देवा लागीं परतून मागता. आमी सगळ्यांनी आयकलें. एक घडी उबे रावया आनी एक आतां गीत गावया. मागीर एक थोडी मिनटां परतून नियाळाक आमी बसया. देखून उबे रावया. आमचे मुखामुखी स्तुतीताची गाव आमी कितले मागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी. गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती. गीत
तयार केलो वागातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो गीत गावन स्तुती करुया जेजूच्या मना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गावन स्तुती करुया जेजूच्या मना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गावया 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 स्तुती गावया 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 स्तुती गावया गीत गावन स्तुती करुया जेजूच्या नावासाठी हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती हालेलुया 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 आमच्या काळजान संतोष आसा न्ही गे आसा गे व्हेरी गुड एक घडी बसया गे येस सक्कडांनी कंथारां गायलीं होगळा पांच आमी मेळ्ळ्या भावा भयणीनो आनी एक दोन संगती आमी नियाळांत दवरता ती पयली संगत जावन आसा आमी सक्कडांनी आमच्या कुटुंबांत हेरांक देख जाय आतां कुटुंबां ल्हान जाल्यार कोणें कोणा देख दिवची पयलें व्हडलीं कुटुंबां आसलीं थोड्या वर्सां आदी एक आवय बापायक 8, 9, 10 जाणां भुरगीं आसात 13 भुरगीं आसलें कुटुंब आसलें कितलें बागी आमी त्या वेळार संतोश खेळ मागणें समाधान सक्कडां भुरगीं जेवंक ना जाल्यार कोणी दुरसो एकामेकां नातल्ली आवय बापायनी कितें घडोवन हाडिल्लें तीं भुरग्यांक वाडटालीं एका रितीन कश्ट आसल्यार समाधान आसतलें आतां हांवें ना म्हणूंक हांव म्हणना देरी घेना कित्याक म्हळ्यार तुमी कुटुंबान येतात हांवें म्हणून नजो ह्या जाग जावन आतांय समाधान आसा कुटुंबां ल्हान जाल्यान हिऱ्याराय मस्त आसा हिऱ्याराय मस्त आसा आतां आनी ह्या देखून एका कुटुंबांत सांगातपणान आमी जियेले तर आवय बापायन भुरग्यांक प्रेरणाची जाय आवय बापायन भुरग्यांक प्रेरणाची जाय आनी अशें पापा पावल 6 तो म्हणटा पाप साहेब आधुनीक मनीस शिकोणदारांक जिणये साक्षींक चड आयकता आधुनीक मनीस कोण आदर्श आसात तांची देख घेता तांकां पळयता तांचे जावन शिकता तांचे जावन बरेपण जोडता आनी त्या देखून आज आमकां खरी शिकोणदारां जाय आवय बापायन भुरग्यांक नातरांक आज्यांनी खरी देख दिवंक आसा आनी त्या देखून ही देख दिवंक आमकां सक्कडांकी एक जबाबदारी आसा ह्या देखीन जावन आमी कोणेंच सुकोवन काण घेवंक जायना दुसरें आमच्या कुटुंबांत सेवा कुटुंबांतले सांदे आमी एकामेकाचे सेवाक सक्कडांनी सोबीतरान एकवटान आमच्या कुटुंबांत आमी सेवा दिवंक आसा जर तर आमच्या कुटुंबांत प्रायवंतां आसात
अंथरुणार आशिल्लीं आसात भुरग्यांनी नत्रांनी तांची सेवा करी जायतीं जाणां आवय बापाय आजो आजी सरल्या उपरांत रडटात आनी म्हणटात आळे हांवें तशें करी जाय आसलें करूं ना न्ही गी आतां म्हाका भोगता. देखून सक्कडी बोगणां आनी सेवा कितें करी जाय ती जिवंत आसतना ये जाय. सरल्या उपरांत मागीर दुकां गळोवची न्ही. हांवें तशें करी जाय आसलें अशें करी जाय आसलें सुकल्यां सुकोवन पडलां. दुकां येतात पळय जिवंत आसतना कितें आमच्या आवय बापायक आजी आजयेक आमी करूंक आसा भुरग्यांनी नातरांनी ती सक्कडी सेवा ती जिवंत आसतना करी जाय. आनी जिवंत आसतना आमी आमच्या आवय बापा खातीर रडा जाय. जिवंत आसतना रडा जाय. ती देवा दिन जाल्या उपरांत तांच्या आत्म्या खातीर मागून संतोश पावो जाय. कसो संतोश आल्या हांवें कितें करूंक जाता एक धूव जावन पूत जावन एक नात्रां जावन हांवें सक्कडी केलां म्हज्या आवय बापाय आज्याक आनी आजयेक. तो संतोश आमचेर आसा जाय. मोगाच्यानो नजरेंतलें बागेवन कुटुंबां आमकां समेस्तान देख. नजरेंतलें बागेवन कुटुंबां आमकां समेस्तान देख. जेजू त्या कुटुंबांत 30 वर्सां पर्यंत जियेलो. पवित्र पुस्तक म्हणटा तो सांज उजेक ताच्या पस्क्या बापायक आनीक आवयक मरयेक विधेय जालो. देवा मुखार मनशां मुखार प्राण आनी जानवरां जेजू वाडलो. 30 वर्सां पर्यंत विधेय जावन सुताराचें काम तो शिकलो. देवाचो पूत तो मनशां फुडें सोडोनदार हें सक्कडी जेजून केल्लें जावन आसा. आनी त्या देखून आमी सुरवे सांगिल्लीं उतरां आमच्या मती काडया. बागेवन कुटुंब जावं दी आमच्या सर कुटुंबाक आनी आमकां देख. आनी एक आमी नियाळ करचो विशय आसा संपर्क माध्यम. जागृताय सांबाळली जाय. आज सक्कडान संपर्क माध्यमान आसात. संपर्क माध्यमान आमी जाणाव आमचे मोबायल आसूं पुरो फेसबूक आसूं पुरो हेर संख्या आसूं पुरो त्यो आज नासतना आमकां जिणी नातल्ले बरी जाता. पयलें तें ना जाल्यार जाता आहलें. आतां मोबायल भायर पडल्या कुडलें सगळें एक कनेक्शन चुकता म्हळ्यार आमकां तशें भोगता. आनी त्या देखून हें देवान दिल्लें बरेंपण मोबायल आसूं पुरो सोशियल मिडिया आमचें तें आसा तें आमी कशें उपेग करी जाय. जाणवण आनी शाणेपणां उपेग करी जाय. जागृत आसा जाय ना तर आमी सक्कडान ताची गुलाम जातले. हांव गुलाम खंडीत गुलाम जाल्लीं आसात. मागीर भायर येवं जावचें ना. आनी त्या देखून आवय बापायनी भुरग्यांक ह्या विशीं पयलें समजोणी दी जाय. आवय बापाय जावन आसात भुरग्यांची पयलीं शिक्षकां कशें तांणी सामाजीक माध्यमां सोशियल मिडिया ताणें उपेग करी जाय. आनी त्या देखून ही जबाबदारी हर एकल्या आवय बापायक आसा भुरग्यांक सांगातपण दिवंक. आनी अशें हें मिडिया सोशियल मिडिया तें बरें मस्त बऱ्यो संगती आसात पूण पाड संगती वचनाशें ताचे गुलाम जायनाशें आमी सत्राय करूंक आसा. आनी एक गरजेचो विशय आसा मागणें. देवा आनी मनशां मदली सळावळ संबंद मागणें वाडयता. ह्या विशयान सुरवेर थोडें नियाळ आमी केल्लें जावन आसा. कुटुंबांत मागणें सर सांड्यांक सांगात हाडटा एकवटायता. सांगाता मागतल्यांनी तें कुटाम सांगातपणान दवरता. एका मलगड्या जेजुईत पाद्र्या बाण सांगिल्ली सांगणी आसा खंयचें कुटाम सांगाता मागता तें कुटाम सांगाता रावता. परतून आमच्या नियाळाक खंयचें कुटाम सांगाता मागणें करता मागता बसोवन कुटाम तें कुटाम सांगाता रावता. खंयच्याय कश्टान वारांत तें कुटाम सांगातपणान जियेता बऱ्यापणान जियेता. मोगाच्यानो मागणें जावं दी आमच्या कुटुंबाचें मूळ सांगातपणाक एकतराक सगळें
या मागण्या मारेपात आमी जोडून घेजय. खंयसर मागणें ना थंयसर जायते सामाचे उपजोवचे आसात. थंयसर कश्ट उपजोवचे आसात. कश्ट उपजल्ल्या वेळार पिडा सेडा बगूंक मेळिल्ल्या वेळार आमी सगळ्यां एखाद्या रितीन जाता कांय समजना कितें जाता आमी समजना एखादी वी आर लॉस्ट आमी सगळीं पाडाव जाता. आनी त्या देखून मागणें जावन दी आमच्या कुटुंबाक एक धैर्य एक बोळ एक सांगातपण. मोगाच्यानो आमच्या नियाळाक जायत्यो वस्तू आसात पूण आमी जेजूचें बेसांव घेवंक आसा. त्या देखून हो नियाळाचेर करता आसतना आमच्या सगळी कुटुंबा खातीर आमी मागया. आनी त्या देखून हांव ह्या कुटुंबा खातीर मागणें शिकयतां. तुमी बसून वा दिंबयेर पडोवन ह्या मागण्यांत मेळयेत आनी म्हज्या उपरांत ते म्हणयेत. ताच्या उपरांत आमी सक्रामेंत बेसांव तयार जावया. हांव हे मागणें कुटुंबा खातीर शिकयतां. पयलीं हांव म्हणटा म्हज्या उपरांत तुमी म्हणचें. दिंबी घालयेत. दिंबी घाल्यार बरें. या तुमी बसयेत. आमच्या कुटुंबा खातीर समर्पणाचें मागणें. आमच्या कुटुंबा खातीर समर्पणाचें मागणें. मोगळा सोमिया जेजू या घडये आमी तुका अर्गां पाठयता. पवित्र स्थानाद्वारी पवित्र सभेचे सांडे केल्ल्या खातीर आमी सगळ्यां तुका आमी अर्गां दिता. आमच्या सर कुटुंबा खातीर कुटुंबांतल्या सांगातपणा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमच्या कुटुंबाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आमच्या कुटुंबाचेर तुजी दराळ आशिर्वादां वत. आमकां तुवें दिल्ली आवय बापय वर्तें देणे म्हूण आमी मानून घेता. तांणी आमकां दिल्ली बरी देख तांचो मोग नियाळून आमी तुका अर्गां दिता. मोगळा सोमिया आमच्या कुटुंबांतल्या ल्हान भुरग्यां खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तांकां तुवें दिल्ली विविध देणी तांणी बरेपणान आनी मोगान गोळसूंक तांकां कृपा लाभय म्हूण आमी मागता. आमच्या कुटुंबांतल्या युवा जनांक तुज्या मोगान आनी जानवायन बर तांकां तुवें दिल्ली देणी तांणी पवित्र सभेच्या हिता खातीर गोळसूंक तांकां कृपा लाभय. आमच्या युवा जनांक सर अणवारांतले प्रत्येक जावन आमाल पियोनांतले मादक द्रव्यांतले तांकां निवार. आमच्या कुटुंबांतल्या प्रायवंतांक बरी भलायकी फावो कर. मोगळा सोमिया आमच्या कुटुंबांत मागण्याचो स्पिरीट आनी एकोटाचो बांद घट जावं. आमकां सर पिडेंतले विघ्नांतले अणवरांतले आमकां निवार. आमकां सदांच तुज्या मोगान सांबाळून दर. तुजें दैवीक बेसांव आमच्या कुटुंबाच्या सर संद्यांचेर घाल म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आतां आमी निमाणे बेसांवाक तयार करया. कुटुंबान म्हज्या घरान म्हज्या म्हणलें गीत गायन करुया.
तुझ्या घरान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या घरान म्हज्या जेसू जेसू तूं ये रावोंक जेसू तूं ये जेसू जेसू तूं ये रावोंक जेसू तूं ये जेसू मोगाळ तूं ये जेसू मोगाळ तूं ये जेसू जेसू तूं ये रावोंक जेसू तूं ये जेसू जेसू तूं ये रावोंक जेसू तूं ये देवोडा सक्रामेंटा साष्टांगा कोरुया पूर्विल्या त्या रूपाबोधला नव्यो रीती आदार्या सोवेच्या अस्कर्पिष्या भावाचे वळदेव्या जशी बाबा तशी तुका उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच तळ्यावर प्रसिद्धा तुका समासनी प्रार्थुया ये देवाविची सक्रमेंत कालच्या कश्टां सोडा आसची आमकां सोडला तुज्या सोडणेचो पोळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर सर आमच्या कुटुंबाचेर तुजें देवीक बेसांव घाल आमच्या कश्टां अणवार आनी पिडे सेडे वेळार तूं आमचे सई सदांच आसाय म्हूण आमी सदांच तिरपाक येता तूं जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना जेसू मोगाळ तूं ये जेसू मोगाळ तूं ये जेसू जेसू तूं ये रावोंक जेसू तूं ये जेसू जेसू तूं ये रावोंक जेसू तूं ये तुझ्या नावान सोम्या भक्तीन आमी जमल्या भेटोवच्या करपाक जावन बलिदान
दैविक वरदान तुझ्या नावान सोम्या भक्तेना मी जमल्या भेटोच्या कामकाजां बलिदान दयेन आमकां तूं फावो करतल्या येवच्या तुजें दैविक वरदान सर्गी मन्नार आमकां तूं पोसताय उंड्या वायनान तुकाच तूं निर्धार जिविताक आनंद दोस करताय तुजे दय आमकां एकवटायताय तुज्या नांवान सोम्या भक्तेन आमी जमल्या भेटोच्या कामकाजां बलिदान दयेन आमकां तूं फावो करतल्या येवच्या तुजें दैविक वरदान येवच्या तुजें दैविक वरदान बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसो जेजू ख्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ भावान आनी भयणीनो प्राजीत काळाच्या 5व्या हप्त्यांत आमी आसां आनी आज प्राजीत काळाचो शुक्रार ह्या प्राजीत काळाच्या शुक्रारा प्रत्येक जावन आमकां समेस्तांक पवित्र सभा आपयता आमी कुसेचें प्राजीत करूंक कुर्साची वाट करूंक आनी प्रत्येक जावन आयच्या दिसा आमकां उलोवंक मेळ्ळा आमी विशेश तरान उपास करूंक प्राजीत करूंक आमकां भारताच्या कातोलीक बिस्पांच्या मंडळान आदेश दिला ह्या विशयांत येदोळस आमकां कळीत केलां तर आज ह्या मिसाच्या बलिदान वांटेली जाता आसतना आमी समेस्तां देवान आमकां केल्ल्या बरेपणाक अर्गां दिवया सांगातास ह्या कश्टांच्या वेळार आमी मागण्यान प्राजितान उपासान पवित्र सभेक सांगातपण दिता मातनी आमी आमच्या आत्मीक जिवितांत ह्या प्राजिता वरवीं उपासा वरवीं आत्मीक देणी जोडून घेता ह्या आमच्या मतीन दर्या दुसरें आमी जुजे वाजाच्या पोंचेताक आमी आयल्या आमच्या काळजांतली मागणी भेटोवंक मातनी संताच्या जिणेद्वारी आमची जिणी पवित्र करूंक बगेवन करूंक ह्या विशीं आमच्या कुटुंबाची जिणी जिवंक आमी सदान करया ह्या मिसा तयार करूंक आमच्या पातकांचें बोगसणें मागया आनी दूख धरया हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुणी हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध ह्या पासून भगवंता संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विणाधिकरान प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची बदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सौम्य काकूट कर काकूट कर सौम्य काकूट कर काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सौम्य काकूट कर काकूट कर सौम्य काकूट कर काकूट कर
मागुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजुजे वाजाक परजळीक मागणी आणि दुबिकायची जिणी जिवण तुझ्या परजेक देखी बरी जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबिकायच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवाड चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवदेच्या पुस्तकांतले वचप. कित्याक जायते जण अशें फुसफुसतात ते म्हाका आयकता. सगळ्या वाटांनी आकंत ताका गुण्यांवकर करा, ताका गुण्यांवकर करुया. सगळे म्हजे लागशिल्ले इश्ट हांव केन्ना आदलोन पडन गाय म्हणून पळोवंक आयते रावल्यात. ते म्हणटात घडये तो भुलोवन पासान पडटलो. आमी ताचेर जैत व्हरतले हांव आनी ताचें फारीकपण घेतलें हांव. पूण एक बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सवय आसा. देखून म्हजें दुस्मान आदलोन पडटले आनी ते म्हजेर जैत व्हरचे नात. ते लजेन भरतले कित्याक ते सुफळ जावचे नात. तांची सस्नीक लज केदींच विसरून वची ना. दळबरांच्या सर्वेस्परा तूं नितीवंताची तपासणी करताय, काळज जामना तूं बरकिताय. तूं तांचे कडचें घेतलोय ते फरीकपण म्हाका पळोवंक दी. कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातान सोडला. सर्वेस्परा गायन करा, सर्वेस्पराची स्तुती करा, कित्याक ताणें दुबळ्यांचो आत्मो नश्ट्यांतल्या हातांतलो निवारला. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. म्हज्या आकंताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. हांव तुजो मोग करतां सर्वेस्परा, तूंच म्हजें बळ. सर्वेस्परच म्हजें खडप, म्हजें बुरूस आनी म्हजो सोडवंदार. श्लोक. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हजो देवूस हांवें आसरो सोदून वेचें काडप. तोच म्हजें डाल, म्हज्या स्वरक्षणाचें शिंग आनी म्हज्या भद्रतेचें कोटें. ताका जावं मान महिमा, कित्याक हांव ताका उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. श्लोक. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. भिरांकुळ म्हज्या वयल्यान पाशार जालीं. उदकांतल्या अपायाच्या लारांनी म्हाका वेडो घालो. गुंडायेच्या सुळयेन ताणें म्हाका फिजार केलो. मरणाच्या पासान हांव सांपडलो. श्लोक. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. कुमके घी म्हणून म्हज्या देवा लागीं हांवें मारली. आपल्या मंदिरांत हांव म्हजो ताळो ताणें आयकलो. म्हजी बोब वचून ताज्या कानान पडली. श्लोक. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. मैने बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता. मैने बरीत राया तुझी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. सासनीक जिवीत दिता ती उतरां आसा तुझे लागी. वंदन तुका क्रिस्ता. मैने बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता. मैने बरीत राया.
सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सोवे आसो जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमान तुका येशुम्या तो बोलो जु देवानी जेजूक पात्रांक म्हूण परत्यान फातर विंचले देखून जेजू म्हणालो बापाच्या पदवेन जायतीं मत्तीं कामां हांवें तुमचे मुखार करून दाखयल्यांत हांचे भितरल्या खंयच्या कामां पासो तुमी म्हाका पात्रांक सोदतात जु देवानी ताका जाप दिली बऱ्या कामा खातीर आमी तुका पात्रायणाव पूण तूं करताय तें देव निंदे पासत तूं एक मनीस तरी तुकाच देव करताय जेजून जाप दिली तुमी देव म्हूण हांव सांगता हीं उतरां तुमच्या नियमशास्त्रांत बरयल्लीं आसात की ना तर देवाचें उतार प्राप्त जाल्ल्यांक देव म्हणून आपयल्यात आनी पवित्र पुस्तकाचें उतार केदींस भोंगूंक नजो तर म्हाका बापानच धाडला आसता हांव देवाचो पूत म्हूण न्हू म्हणलें देखून आनी देवनिंदा केली म्हूण तुमी कशें म्हणचें हांव म्हज्या बापाचीं कामां करिना जाल्यार तुमी म्हाका सतमनी नाकात पूण ती हांव करता वय जाल्यार म्हाका तुमी सतमनिनात तरी हांव करता तें पुणी सतमनता तर बाप म्हजे थंय तशेंच हांव बापा थंय आसा म्हूण तुमी मानून घेतल्यात आनी हें तुमच्या मनांत चड आनी चड रिगतलें तितल्या जुदेव ताका पत्त्यान धरून सोदी लागले पूण जेजू तांच्या हातांतलो चुकोवन गेलो तो परतून योर्दान उतर जुआंव आदीं स्थान दिवन आसले ते स्वाते पावलो आनी थंय रावलो जायतो लोक ताचे सयत आयलो आनी ते म्हणटाले जुआंवन कसलेंच असरें केलें ना पूण ह्या मनशा विशांत जुआंवन सांगलें सक्कडी सत जालें अशें थंय सबार जाण ताका सतमानू पावले देवाचें उतर ये वखणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ भुरग्यानो भावानो आनीक भयणीनो ब्रिटीश चारित्र्यकार एच डी वेल्स आनी अशें म्हणलें आसा जेजू जावन आसा संवसारांतलो वरतो शिक्षक पूण जेजू देवाचो पूत म्हणलें पातयेनातलो तो जेजू की वळखना ताचो भावार्थी जियेना जेजू वरतो शिक्षक म्हणालो तो पूण उपरांत तो म्हणटा जेजू देवाचो पूत म्हणलो पातयेनातलो देवाच्या पुताकी पातयेना ताचो भावार्थ जियेना ब्रिटीश देवशास्त्री C.S. लुईस आनी अशें म्हणलें आसा जेजून आपूण देवाक समसम केलें आनी त्या देखून जेजू वरतो शिक्षक न्ही पळया दोन संगती दोन रितींच्यो दोन नमुनेच्यो जेजून आपणाकच देवा बराबर केलें देवा समान केलें त्या देखून जेजू वरतो शिक्षक न्ही भावा भयणीनो ही चारित्र्यकारांची अभिप्राय ओपिनियन पूण जेजू कितें म्हणटा जेजू आपणा विशयान साक्ष दिता चारित्र्यकारांक आमी पातयांचें नाका आमचो भावार्थ घट करया तो जियोंक सदन करया आनी जेजूच ताचे विशयान कितें सांगता विटनेस दिता विटनेस म्हळ्यार ताचीच जेजू साक्ष दिता जेजून ताच्या प्रगट जिणे वेळार देवाच्या राजा विशीं प्रगट करन बापाक साक्ष दिल्ली जावन आसा आयच्या शुभवार्तेन जेजू म्हणटा हांव देवा तावन आयला तोच सांगता त्या देखून कोणाची साक्ष नाका हांव देवा तावन आयला आनी त्या देखून हांवें करचीं सर कामां म्हजें मिसांव बापान दिल्लें तसलें देवान दिल्लें तसलें तें हांव करीत आसां तें हांव करतां आनी जेजू म्हणटा ही वत्ती साक्ष
आनी त्या देखून दुसरी साक्षी गरज आसात गी. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा बाप आनी हांव एक जावन आसा. आनीक हांव देवात हांव आयलां, बापात हांव आयलां, बाप आनी एक हांव आनी बाप एक जावन आसा. देखून हांवें सगळें करचें म्हज्या बापाची खुशी. त्या देखून म्हज्या कामा विशांत, म्हज्या मिसां विशांत जेजू म्हणटा हांव तूं साक्ष. भावा भयणीनो, हे जुदेवांक पातयेवंक आडूक मारलें, कोडू जालें. ते चिंताले देवाचो पूत संवसार सोडून दार विशेष रितीन ह्या संवसाराक येतलो. नजरेंतल्या जेजूक ते घेवंक तयार नासले. कित्याक म्हळ्यार तांकां नजरेताची बरी वळख आसली त्या गांवची. थंय आसली जेजूची सैरी, जेजूच्या कुटुंबाची हे ते वळखताले. आनी त्या देखून नजरेतान कितें येवयेत, नजरेतान सोडून दार येवंक साध्य आसा गी, हें तांचें सवाल. जेजू पळया ह्या सक्कडी सवालांक, ह्या दुबावाक, ह्या सवालांक जेजू जाप दिता. म्हणटा हांव बापात हांव आयलां. आनी त्या देखून म्हाका तुमी कित्याक पात्रावंक सोदतात, जेजूचें दुसरें सवाल. हांवें सक्कडी बरें केलां जाल्यार तुमी म्हाका कित्याक पात्रावंक सोदतात, तुमी म्हाका कित्याक पातयेनात. आनी जेजू कितें करता, ताचो वेळ आजुनी लागीं पावोंक नातलो. त्या देखून जेजू थंय जावन आनी एका कुशीन येता, आनी एका जाग्यार येता. खंयसर तो येता, जॉर्दान उतरोवन येता. थंयसर स्थानी जो हांव पवित्रस्थान दितलो त्या जाग्यार थंयसर येता. आनी थंयसर जायतलो लोक आयलो, जेजूचेर पातयेवन दवरलो, जेजूचेर भरवोसो दवरलो, जेजूचें आजापां पळयल्लो आनी बगुल्लो तसलो. थंय लोक आयलो, कित्याक म्हळ्यार जुदेव ताका पात्रावंक सोदताले. ताचो वेळ आजुनी लागीं पावोंक नातलो. आतां थंय जॉर्दान न्हंय उतरोवन जेजू स्थानीक जुवावन बावटीम दिल्ल्या जाग्यार पावले जाल्यार कितें जालें, जायतो लोक थंयसर आयलो जेजू कडेन. आनी थंयसर कितें केलें, ते कितें म्हणालें, आरे हांगा आसा मनशाक सोडून दार. जुवावन कांय अजापां करुनात, पूण ह्या मनशान जेजून अजापां केल्लीं. ते जेजूचे सत्मंतूंक लागले. आनी जायते जाण जेजू सत्मनू लागून ते आयले. जायते जाण जेजू सत्मंतले म्हणटा पवित्र पुस्तक. स्थानी जुवावन पवित्रस्थान दिलें. आनी हांगा एकलो मनीस उज्यान आनी पवित्र आत्म्यान स्थान दिल्लो तसलो मनशाक सोडून दार जेजू क्रिस्त. आनी अशें म्हणून जायते जाण ताचेर सत्मनू लागले. बाबा भयणीनो, जेजू मनशाक सोडून दार. आमी जेजूचेर भरोस दवरची, जेजूचेर पातयेवची दसली. आमी सक्कडां जेजू मनशाक सोडून दार म्हूण वळखून घे जाय. आनी हें करता आसतना आमकां कश्ट, अणवारां, कुरीस चुकल्ले नात. हें एक कश्टांचें काम, पूण भरवोसाचें काम, पातयेनेचें काम, भावार्थाचें काम. बरी क्रिस्तांव जिणी जेजूच्या फाटल्यान जिवोवची. आनी येनसायच्या पयल्या वचपान आमी आयकता जेरमिया प्रवादीची ताका सीन आयली. कित्याक म्हळ्यार जेरमिया तरणाट आसतना देवान ताका वत्त्या मिसावांक आपयलें. आनी जुदा तावन ताका विरोधपण आयलें. कित्याक म्हळ्यार थंयचो लोक आणण्या देवाची पुजा करतालो. आनी असलें सक्कडी सस्तीर ताणें खंडन केलें. आनी त्या देखून जुजाचो लोक ताच्या विरोध जालो. आनी जेरमिया प्रवादी कोणा बोव मारता, सरेस्पर देवा तो बोव मारता. आनी म्हणटा सरेस्पर देवा, म्हजे सगळे तक्रार जावचे हांवें तुका सोडल्यात. तक्रार उदेलात, म्हजेर सीन आसा लोकांक, म्हाका धरून पळयतात, म्हाका जीवशी मारून पळयतात. सक्कडी तक्रार हांवें तुजेर सोडल्यात. पळया कितें म्हणटा गे तो. मोगाच्यानो, सक्कडी आमी जेजूचेर सोडी जाय. पूण एक शेत आसा, आमकां बरी जिणी जिवंक. हें शेत सक्कडी जेजूचेर सोडी जाय वय, पूण आमकां बरी जिवोवचें एक जबाबदारी आसा. हें भावार्थाचें देणें
आमी सगळ्यांनी वळखून घेजय बरी जिणी एकच वाट जावन आसा. जेजू मनशा कडेन सोडूनदार वळखून घेवची, ताचेर आमी भरवसो दवरचो, ताचेर आमी बावाड दवरचो. आमची बरी जिणी जिवंक एकच वाट. हें करूंक आमकां सगळ्यांक ह्या मिसा वेळार आमी कृपा मागया. పాన్ నంబర్ 114. అబ్బా బాపా సర్గించా గి ఉండు గివైన్ रक्तमासं क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलून उंड्या वयना संगी बाबा जीवन आमचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका आबा बापा सर्गींच्या गी उंडो गिवाय रक्तमासान क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलून. म्हज्या मोगाळ भुरग्यानो, भावानो आनीक भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकानी महिमे आमच्या नेक्या सभेच्या दवा सुरेशभर मानून घे. सृश्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या हातार का आपल्या परजे खातीर सांज जेवाजान कतकतीक मोगान भेटयलें मागणें आनी कालतमणाचें सादें जिवी तुका भोवमान वालें. ह्या सेगून आमच्या काळजान वाडय आनी तर निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेवंक आमकां फावो कर. ह्या विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन मासूया. वय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमयावर आमी तुका दिन मासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्याने तुज्या सेवका सांज जेवाजा पासत आमी तुका दिन मासतां. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो संगात जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबिकायच्या स्पिरितान जेवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावन फावो केलोय. हें ताचें देखी बरीत परजळ जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां सर्गींचो आदार तूं दिताय. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सदुतां भोगतां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय जय. ओम सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगात. आपले कुशेंक स्मरण सुसुवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन मासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समिस्त घेयात आनी खयात.
ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता तांणी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन मसलो ती आपल्या सिसान दिली आनी मुळें तुमी समिस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगात पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समिस्त मनशां बसत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Baba taso gut pergatoya. सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही सांभाळता तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटा तुझ्या येण्यात सोम्या जेसू बापा जेजूच्या मरण असो आनी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो मुंडो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगा सवतल्या आमा सुमिस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस पोरा अख्या प्रितीमचेर विस्तारले त्या पवित्र सभेचो उडास करे. फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पेटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय आनी सडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीचे एका कोचकार तांकां तुजे सगळे मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फजळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमच्या समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये सांगाती भगेन जुजे तुजो पती भगेन धर्मदोत भगेन जुजे वाज आनी सर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर तशें ह्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. भावा भयणीनो जेजून शिकयल्लें आमच्या बापाचें मागणें आतां आमी सांगता म्हणया. आमी कितें म्हणटा तशें जिवंक सदन करया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सगळता शी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बदकां मुगोस आनी आमकां ताणें पळोवनी नाका पूण वायटांतल्या आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दयेकून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान तेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकोठान सांबाळ. तुमची येता आनी रजवाड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सभई आसो. तुमचे सोबे आसो. माय मग असो गुत्त जावन एकामेकाक आमी शांती पाठोवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर.
देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. O Jesu Christ i देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर सुभागी सुमयात नेवचे म्हाका पवना पुत्रांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका सस्तें. पानांको 176 176. Somiat ka,
काळजान म्हज्या जिये सांगात सोवा आशेता सोम्या तुका पत्रेता तुझ्या देखन उबे रावया प्रार्थया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, या बागी दिसा तुज्या पोण्या पाळो दिवन आयलेल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडीत रक्ताच्या जेवणान दोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जिवोवची ताण आमच्या काळजान सडय आनी सांजुजे वाजाच्या परजळी सिकोणी आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर प्रगटूंक आमकां करपा दी. या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सोबे आसूं. संभ्रामीक आस्वादा खातीर आमच्यो तकल्यो बागोवन आमी दर्या. सर पदवेदार देव दयाळान तुमचेर आस्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतले निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरील तुमकां बावार्थान बरवशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यानी सपोळ करूं. शांती समाधानाच्या वाटे तुमची पावलां सांबाळून बापाच्या खुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखा पावोवन तुमकां फावो करूं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवें सदां रावो. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन हांव तुमकां धाडटा. दयकन बसात. मुखाळ भाव भयणो, या पवित्रार सांजुजे वास बापा मुखांतर बरे पोवन जोडूंक आयल्या तुमकां सर्वांक या पुणशेत सुरेक्चर मरादीक आशिसिरे बेलो बापांच्या नांवान मोगाचो येवकार तुमकां मागता आसतना तुमी भेटयल्ले तुमचे शरीर आदेश फळ जावन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसाचे भक्ती भवन चलोवन व्हेल्ले मनादीक बाप फ्रांसीस डिसोजा तांचें लिखणें नांव जावन आसा मुक्ती प्रकाश. बरोवण्यांत आनी आमच्या रखण्या पत्रांत आनी विविध पत्रांत तांची जायतीं लिखणीं आसात. जेपो सेमिनारींत सांजुजे सेमिनारींत प्रस्तुतो आत्मीक निर्देशक जावन सेवा दिवन आसात. आनी तितलेंच मात्र न्हय आसा दिएसजेंत हायेस्ट जबाबदारी आसचे म्हळ्यार तेच जावन आसात. तांकां जबाबदारी एक जावन आसा SVP लिजन ऑफ मेरी, दुसरें तिसरें कॅथोलीक वुमेन्स असोसिएशन, चवथें सोशल सर्वीस लीग. ह्या सर्वांचे संघ संस्थेचे ते आत्मीक निर्देशक जावन आसात. तांकां इतली जबाबदारी मध्ये हांगासर येवन आराधन सोलोनुरीचे मिसाचें बलिदान आनी देवाच्या उतराचें नियाळ दिवंक विसरले वेळार भोव खुशयेन ते ओपोवन आज आयच्या भक्तीपणाक तांणी आदार दिला. मोगाळ ह्या जाग बापानो, तुमी आमकां आराधना मुखान जेजू सवें सांगातपण दिलें. मीस आनी देवाच्या उतराचें नियाळ मुखान आयच्या भक्तीपणाक तुमी आदार दिला. सर्व भक्तिकांच्या नांवान तेच बरी पुणशेताच्या रेक्टर मरादीक आशिसीर बेलो बापांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसावाक सर्व बरें मागता.
कुमसराक संगत पोनो आणि कुमो केल्ले वरंगी पेडे कोवेंत जियाजाक मनादीक दिलराज बाप आणि मनादीक जीवन बाप तांचे संगता फ्रांसिस्कान याजाक मनादीक अल्फॉन्स मोरायस बंडर फिरगजेचे शिल्पी इगर्जेचे शिल्पी आणि आता थंयसर वस्ती तांची जावन आसा हांगासर कुमसराक कुमो केल्या तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुजे वास बापा मुखान देवाची आशिर्वादां मागता खंदाराचे मुखेलपण घेवन मनेस सैमान पायस ताका संगत दिल्ल्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मनेस लायनल ते डिवायन वर्ड चॅनेलार प्रसार करच्या मालाक मानेस सिवन मेंडीस आनी सर सिब्बांदेक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजो जेवास बापा मुखान देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता मोगाच्या सेवेर उबी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या सांत तेरेज हेरमाटी वाड्या घरांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजो जेवास बापा मुखान देवाची आशिर्वादां तुमचेर मागता हांगासर स रितीनी सेवा दिल्ली आनी दिवच्या इगर चडोवन पुसून नितळ करच्या मिसा सर रितीची तयारी करच्या दान मिसां घेवन कुमोग करच्या स्टॉल पळयोवच्या मिसा वेळार वासाप वासच्या कणीक जमो करच्या दाना रुपी पूण शेताच्या बरेपणाक कुमोग करच्या आनी विविध रितीनी हाताक हात दिवन वावर करच्या सांजुजे वास बापाच्या सर भक्तिकांक आनी तुमकां सर्वांक सांजुजे वास बापा मुखान देवाच्या आशिर्वादां मागता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं थोड्यो कळवण्यो ह्या परी आसात येवचो हप्तो भगेवंचो हप्तो जाल्ल्यान येवच्या शुक्रारा हांगासर कसलेंच भक्ती पोवन आसचें ना भलायकेची तपासणी करच्या फादर मुल्लार होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाखतेर आसात असो फायदो तुमी जोडचो मिसार वाचमा वाचूंक कशी व्हरतले आनी शुक्रार आराधन सुरू जावच्या पयलें म्हणजे 10:30 वरां पयलें म्हाका येवन मेळचें जुजे वास भक्तिकांच्या वॉट्सअप ग्रुपाक नांव भरती करून कोणाक खुशी आसा तर तुमचे वॉट्सअप नंबर नांव आनी गांव बरोवन दफ्तरान दिवचें येवचो शुक्रार सडून त्या उपरांतल्या शुक्रार आनी हरी एका शुक्रारा 10 वरार तेर्स कुमसरां 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर्व भक्तिकांक जेवण हप्त्या मदें पूर्ण शेत उक्तें आसा धार्मीक वस्तूं खातीर स्टॉल उक्तें आसा तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरांत दिवचें तुमचे कुशे मनाचें दान आमी मोगान स्विकार करतले आनी तुमचे पासत नोवेना वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागतले एप्रील म्हयन्याची जेजूची सुवात सांजुजे वा स्टॉलांत मेळटा प्रत्येक 10 रुपये दिवन घेवची आनी देवाच्या उतराचेर गुंडायन घरांत नियाळ करचो मगाळ भाव भयणो येवचो आयतार सोम्याच्या कश्टांचो आयतार जावन आसा जेजूच्या कश्टांत आमी वांटेली जावचें आनी अशें आमची सर्व तेसवां इरादो गरजो जेजूच्या संगातपणांत फुडें समकोवचें प्रत्येक रितीन येवच्या चुनावांत बरो सरकार येवच्या पासत मागोवंक आनी अशें ह्या भक्तीपणांत वांटो घेवंक आमी येवच्या आयतारा दिसा हरी एका वर्सांच्या बरी ह्या आयतारा रामाच्या आयतारा म्हणजे सोम्याच्या कश्टांच्या आयतारा ह्या वर्साय 3:30 वरार सांजुजे वास इगर्जे तावन कुर्सावाट ह्या पूर्ण थळाक आमी येवचें जावन आसा ज्युस्त 3:30 वरार सांजुजे वास इगर्जेचो आरंभ जाता देखून तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत आमी म्हणटा ह्या भक्तीक कार्यांत तुमी आजार जावचे मात्र न्हय आसता तुमच्या मोगाच्यांक तिळसूनचें तुमच्या मोगाच्यांक शेजारच्यांक आपोवन हाडचें आनी ह्या भक्तीपणांत वांटो घेवन जेजूच्या कश्टांत वांटेली जावन जेजून दिवची बुजवण जोडून घेवंक तुमचे लागीं आमची कालती विनंती जावन आसा भायर वता आसतना तुमकां हँड बिल्स वांटतले ते हँड बिल्स तुमी घेवन वसा कंपाउंडा भितर दयेकरून उडयनाकात बगार ते घेवन वचून हाचे प्रचार भायर तुमच्या मोगाच्यांक तुमच्या संबंद्यांक तिळसियात आनी तांकांय आपोवन हाडात आनी ह्या भक्तीपणांत आशिर्वाद जोडच्याक तुमचे कुमकेचो आदार आमी तुमचे लागीं मोगान मागता तुमी हें करतल्यात म्हणली आमची फातयेनी जावन आसा स्वामी जेजूच्या कश्टांत वांटेली जावया एकामेकाक मोगाचो आदार दिवया आनी हो भाग्यवंत हप्तो भक्तीपणी पाळोवंक तो स्वामी आमकां हर एकल्यांक प्रेरण दिवन दी म्हणलें आमच्या सोमेस्तांचे मागणें जावं दी ह्या पूर्ण शेताच्या रेक्टर मानादीक आसिसी बापू रेबेलो बापांच्या नांवान
तुमकां सोमेस्तांक मोगाचो स्वागत हांव मागतां. आयच्या दिसा जेवणाच्या बाबतीन आयिल्ले दान ह्या परी आसात. नांव नाका म्हूण सिद्ध कट्टे 200 रुपये, सेलीन डिसोजा बेळा 500 रुपये, दुलसिन लासराद फजीर 1000 रुपये, नांव नाका म्हूण गोवा तावनो 1000 रुपये, अनिश रॉय डिसोजा फजीर 1500 रुपये, ॲग्नेस रेगो कुलशेकर 600 ಇವತ್ತು नांव नाका म्हूण मोडंक तावनो 500 रुपये, रॉबर्ट डिसोजा बेंगलूर 5000 रुपये, थॉमस जॉन बंटवाळ 2000 रुपये, सिरिल डिसोजा फजीर 4000 रुपये, जसिंता लोबो अग्रार 500 रुपये, नांव नाका म्हूण मोडंक कापू 500 रुपये, रेनिटा डिकुन्ना मोगरनाड 1000 रुपये, अरुण सुवारिस मंजेश्वर 2000 रुपये, रेनविल वेगस मंजेश्वर 1000 रुपये, एल्झेल डिसोजा पुत्तूर 1000 रुपये, पौल डिसोजा फजीर 2000 रुपये, क्रिस्टिन डिसोजा मोगरनाड 500 रुपये, विन्सेंट डिसोजा कुंदापूर 1000 रुपये, ऐडन मरियप्पा मंगळूर 500 रुपये, अनिल कुमार मोंतेरो मिया पदाव 2000 रुपये. ह्या पूर्ण शेजाच्या बरेपणा खातीर आयिल्लें दान ह्या परी आसा. सोकोरिना फुटाडो गोवा 500 रुपये, सोकोरिना गोम्स गोवा 500 रुपये, दुलसिन गोंजाल्विस लॉरेटो 1000 रुपये, नांव नाका म्हूण गोवा तावन 150 रुपये, क्लॅरन्स मोरायस गोवा 500 रुपये, सेलीन डिसोजा बेळा 1000 रुपये, नांव नाका म्हूण गोवा तावन 500 रुपये, कॅलन पिरेरा राणीपुरा 5000 रुपये. दानीक आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुजे वास बापा मुखांतर देवाची आशिर्वादां विसनार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. जें कितें तुमी ह्या बऱ्या कामाक दिलां सर्वेस्पोर देव दाराळ आशिर्वादांनी तुमचेर वचून दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. परत तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं. दयकन उबी रावात. सांजुजे वास बापा होगळा पाणी मागोरा कृपा मागोन दे बापा विघ्न सांडेना. देखन बसया. मोगाचेनो सांजुचे वास बापाच्या पांयांतळी उपकार मागोवन अर्गां पटोवन आयिल्ले सर्व बरयल्लीं हांगासर आसात. जें कितें जुजे वास बापाक कळीत आसा तो आमकां हरी एकल्याक फावो करता आनी फावो करून दी म्हणलें अशें सवें हें सगळें तुमच्या सर्वांच्या नांवी तुमचे सर्व गरजो सफळ तो करून दी देवा लागीं मागोवन म्हणलें आशेन ताकाच हांव तें भेटोवन दिता. मोगाचेनो आमी सबारां जायत्या रितीर मागता आशेता बरेंपण जोडता उपकार आटयता आनी पातयेन ताच्या पांयांतळी धांवून येता. कित्याक आमकां मागल्लें आमच्या विविध रितींनी विविध वेळार तो आमकां फावो करता. हांगासर उपकार आटोवन आयिल्ले मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां पटयल्यात. बरें कुटुंबांचें देणें फावो केल्ल्या अर्गां दिल्यात. जर्मनींत बरे अंक मेळोवन पास जाल्ल्या खातीर अर्गां, DHA एग्जाम पास जाल्ल्या खातीर अर्गां, हरी एक घडी राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां, बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां, दुबईंत बरें काम मेळिल्ल्याक अर्गां, भायर पडिल्ली चैन मेळिल्ल्या खातीर अर्गां, भुरग्याचें देणें फावो जाल्ल्याक कुटुंबांची अर्गां दितात. सर पिडेशिडेंतलें कश्टान वरांतलें राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां, चिंतिल्लें काम बऱ्या तरान जाल्ल्याक अर्गां, घर बांदूंक फावो केल्ल्याक अर्गां, दुवेक काम फावो केल्ल्याक आवय उपकार आटयता. पैन बऱ्या तरान जाल्ल्याक, ऑपरेशन जाल्लो घाय बऱ्यान गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां पाटयल्यात. ते सवा त्या जाणांचें कराराचें आनी रोसाचें आनी काजराचें कार्य बऱ्यान जावंक, परगांवांत आसलीं 2 जाणां बऱ्यान गांवांक पाटी पावोवंक, 5 जाणांक बरें काम मेळच्याक, घरांतलें 5 पावन भांगार भायर पडलागी चोर लागीं कळीत ना ते बेगीनच पाटी मेळच्याक, बेंगळुरांत अशें एकल्याक थंय आसली पाड सवय सुटोवन मिसाक वचूंक, जर्मनीची विजा मेळोवंक, 2 भुरग्यांनी मोबायल उपाय करचें उणें करूंक, विकून गेल्ल्या जाग्याचें बाकी आसले पयशे बेगीनच मेळोवंक, 1 भुरग्याचे दोळ्याचे दिश्ट मेळच्याक,
शिकोंक बरी मोत आनी शिकल्या उडासांत उरोंक आनी बरे मार्क्स काडूंक 7 जाणांक 10वे क्लासीच्या भुरग्यांक पब्लीक परिक्षेंत बरें आनी बरोवन बरे अंक मेळोंक 9 जाणांक बरी सैरीक मेळच्या खातीर घराचे रेकॉर्ड्स बेगीनच जावंक आस्पत्रेंत अशा SSLCच्या चेरक्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळच्याक म्हटल्या साबार दिसांतून मागोन आसां बेगीनचो तो बरो जावं दी म्हणून आमी समेस्तां ताच्या खातीर मागया सेल जाल्ल्या जाग्याचें सेटलमेंट बेगीनच जावंक स्कूल ट्रिपाक बरें वेहिकल मेळोंक दुबयंत बिझनेस बऱ्यान जावंक भुरग्यांक शिकोवंक बरें इस्कॉल मेळच्याक एक घर बांदूंक फावो जावंक आनी घराचें काम बेगीनच पंता पावोवंक सेकंड PUCच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी परिक्षेंत बरे अंक मेळोवन पास जावंक एकलो अन्य देवाच्या फाटल्यान गेला ताणें जेजू क्रिस्तांत पाटी येवंक आनी मागणें करूंक ಮನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೇಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲು ಕಾತೀचे पिडांनी पांयांचे खिळे गुण जावंक नव्या बोरवेलांत बरें उदक मेळोवंक कुटुंबांत मायमोग संतोश फावो जावंक MBA जाल्ल्या एकल्या गल्फांत बरें विजा आनी काम मेळोवंक 11 जाणांक भुरग्यांचें देणें फावो जावच्याक 5 जाणांक बरी भलायकी मेळच्याक बेगीनच वर्क फ्रॉम होम इंटरव्यू कॉल येवच्या खातीर आनी बेगीनच बरें काम मेळच्याक 10 क्लासीच्या भुरग्यांक डिस्टिंक्शन काडून पास जावच्या खातीर तांणी मागलां एका भुरग्यान बऱ्या तरान उलोवंक सुडाळ उलोवंक जावंक जाग्या खातीर कुटुंबांच्यांनी दिवच्या दोशीतांव राखोवंक कोर्ट केस इत्यर्थ जावंक एकल्याक घर बांदूंक पयशे फावो जावच्याक फुलां झाडांक लागल्ली कीड सुटोवंक BP आनी शुगर गांठी दूख बावळो दूख गॅस्ट्रीक गोमटी दूख गुण जावंक एकल्याचें मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल जावच्या खातीर परगांवांत आसल्या एकल्याक बरें काम मेळोवंक विकिल्ल्या जाग्याचे पयशे बऱ्या तरान मेळोवंक एका स्त्रियेची एलर्जी गुण जावच्या खातीर एका स्त्रियेचे नाना रितीचे पिडा आसकतकाय टेन्शन गुण जावंक आनी दुस्मनांतल्यान मेळचे कश्ट परिहार जावंक घर बऱ्या तरान विकून वचूंक परगांवांत अशें एकल्या बेगीनच बरें काम मेळोवंक एका जोड्याक दुसऱ्या भुरग्याचें देणें फावो जावंक हर्द्यांत अशी दूख उणी जावंक घराचें काम बेगीनच पंता पावोवंक UKंत बरें काम मेळच्या खातीर आनी रीण आशिल्ले परिहार जावच्याक तेकांक इस्रायलीची विजा जावंक आनी बरें काम मेळोवंक किडनी प्रॉब्लम गुण जावच्या खातीर CA एग्जामाक शिकोवन आसच्याच्या मतीक उजवाड मेळोवन परिक्षेंत पास जावच्याक एकल्याच्या फायर आनी सेफ्टी परिक्षेंत नेबोस पास जावंक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक रीण फारीक जावंक दोनी पांयांची गांठी दूख गुण जावच्या खातीर भाड्याच्या रुमांक बरी गिरायकी येवच्या खातीर दोगांचे सोद मेल्ले जाग्याचे रेकॉर्ड पाटी दिवच्या खातीर मतीक उजवाड मेळच्याक शिरांची पिडा गुण जावच्याक भायर पडिल्ले पयशे पाटी मेळच्याक अंगडींत बरो वेपार जावंक कॅन्सर पिडा गुण जावंक थायरॉयड गुण जावच्या खातीर एकल्याचे पोटाचे समस्ये परिहार जावच्याक पॅरलीस आनी गँग्रीन फिट्स गुण जावच्या खातीर चौगांक घरांत शांत समाधान एकवट राज करूंक आनी कुटुंबांच्या सरसंद्या बरी भलायकी मेळच्याक 10वे क्लासीन शिकच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी परिक्षेंत बरे अंक मेळोवंक गोमटी दूख आनी तकली फटाफट माथे दूख शिरांची दूख गुण जावंक पाट हात पाय पेंकाट दूख दंबराची दूख गोमटी दूख गांठी दूख गुण जावंक सबार आनी मागला सायनस गुण जावन तकली फटाफट रावोवंक परिक्षेक तयार करच्या सर भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी बरें करून बरोवन बरे अंक काडूंक एकल्याक लागशिल्ल्या संस्थेंत बेगीनच काम मेळच्याक दुबयंत आशिल्लें बिझनेस बऱ्यान मुखारसून वचोंक एकल्याची आंगाची खतां एलर्जी संपूर्ण गुण जावंक फिनलँडांत वेचे गव्हर्मेंट प्रोसिजर बेगीन जावंक कामाक लागोंक खाटीर न्हिदोन आसच्या एका स्त्रियेक बरी भलायकी मेळच्याक दोगां भुरग्यांचे दिश्ट सारकी जावंक शुगरा वरवीं कश्टातल्याचे शुगर लेवल नॉर्मल जावंक एका स्त्रियेची दोळ्याची खरज गुण जावंक एकल्याक बँकांत बरें काम मेळच्याक ह्या त्या समा खातीर आनी सांगाताच आमी आमच्या वैयक्तीक गरजो घेवन हांगासर पावल्या ह्या सर्व आमच्या गरजांनी घरांनी आसून हें भक्तीपण पळोवन जुजावाजाची मजत मागतल्यांच्या काळजाचे अत्रेक सुफळ जावंक सांगाताच हांगासर हप्त्या मदें वर्सां मदें म्हयन्या मदें येवच्या हर एका भक्तिकांचे काळजाचे अत्रेक सुफळ जावन दीत कुटुंबांचें आशेवचें बरें तांकां मेळोवन दी सबार भुरग्यां बाळाच्या देण्या खातीर भुरग्यांच्या बऱ्या भलायके खातीर भुरग्यांच्या शिकपा खातीर भुरग्यांचें जिवीत बरें जावच्या खातीर बरी सैरीक लाभच्या खातीर अशें सबारां खातीर मागोन आसच्या हर एकल्याक
सांजूचे वाज बापा तावन सर्वांक बरेपण मेळोवन दी. हांगासर विविध वेळार येवन ही भक्तीपण चलोवन व्हरच्या सर पाद्र्याबांक, विविध रितींनी हांगासर कुमक करच्या सर बऱ्या मनाच्या मनशांक आनी हांगासर पयशा रुपी तांच्या बऱ्या मना रुपी कुमक केल्ल्या हर एकल्याक जुजे वाज बाप तांकां हर एकल्याक आशिर्वादांनी बरोवन दी. हर एका शुक्रारा वाड्या वार हांगासर रांदून संगतपण दिवच्या मुडीप फिरगज वाड्या घरांकय ह्या संदर्भी जुजे वाज बापाच्या पांय तळी दवरच्या सवे सर भक्तिकांच्यो गरजो, सर भक्तिकांची मागणी आमी सर्व हांगासर आसली आयिल्ल्या हर एकल्या बरेपण मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. सांगाताच येवच्या आयतारा सांजेर थंयसर जावंक आसचे ती खुर्सा वाट भक्तीपणान सवे हर एकल्याक एक देवासरशीं समियांचे कश्ट नियाळून आमच्या जिवितांत बरेपणा धरूंक प्रेरण जावन दी म्हणलें मतीन धरून सर्व आमी दिंबी घालया. हांगासर आसच्या हर एकल्याक ताणें आशेवचें बरेपण जुजे वाज बाप तांकां मागोवन दिवन दी म्हणून दिंबी घालया. हात वयर घालया. एक आमच्या पायक नामान मरियानान बापा आमकां हर एकल्याक बरेपण मेळोवन दी, मेळटलें जुजे वाज मागोवन दितलो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुजी रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तळ्ळें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमन मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी स्तेवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगिवंते मरिये देवाचे मये आम्हा पापयां खाते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे गले. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र ज्ञा जशा आदी तसोच आनी सदां सर्वता. आमेन. सांजुजे वासाची लदीन समियांका कुळदामची कर, क्रिस्ता कुळदामची कर, क्रिस्ता ऐकमका, क्रिस्ता दयेन ऐकमका, सर्गींच्या देवा बापा, देवा पुता संसाराच्या तारका, देवा पवित्र आत्म्या, शांतीसीमा त्रिंदादी एकास देवा, गोंयच्या बेनावलीन जल्मल्ल्या सांजुजे वास बापा, आपल्या आवय बापाच्या देवास्पना वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजे वास बापा, दुबळी कायाची जिणी जीवन सुकृत जावन रित्या बायनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा, सगळ्या किनारांत पवित्रपणाचो परमळ पासारिल्ल्या सांजुजे वास बापा, श्रीलंकान दगदवने संपडलेल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजे वास बापा, मरियमाय सेवाक जावन आपणाक मरियमाय जातान समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा, भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाच जावन वेच्या कातोलिक बाबार जिवो केल्ल्या सांजुजे वास बापा, पंथाचे भक्तीभवन आदान मरियमाय समोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा, कश्टान संपडलेल्या गरजान पावून तांकां बजयल्ल्या सांजुजे वास बापा, देवाचेर भावार्थ दवरून जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट आनी वारदैरान सोंसुल्ल्या सांजुजे वास बापा, भुरग्यांक जल्म दिवचे भागनातल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा, भावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या कालिणांत हाडून वावुरलेल्या सांजुजे वास बापा, देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वां देवा सरशी हाडून पेसाडल्या सांजुजे वास बापा, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडचले, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडचले, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडचले. नोवेनाचे मागणे. हे सांजुजे वास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसांवां आमकां वांटीत आसाय. तुजें जिवन आमकां एक आदर्श. तुवें चलली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणे मेलफंग तेच वाटेन आमी चलच्या. तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपांत समर्पिता. सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें. तुज्या जिणेन देवाचो परिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तो सुमोग हजारो लोकां वंशाक तूं सुटसुटीत जालोय. अंधकारांत बुडोवन आपल्या जिणेची वाट वगडयलेल्या सरशीं तूं धांवलोय. तांकां जिविताचें उतार प्रगट करन सक्रामेंत दिवन देवा सरशीं हाडले. हे मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हूण ना. कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय. असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किल्लात घाल. देवाचें उतार प्रगट करून आमची काळजां उर्बेस कर. पेल्याच्या बाच्यावे विशयां चिंतूंक आमकां शिकय. सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसतल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजांक तूं पावलोय. तांची दुखां तुवें पुसलीं.
तांच्या जिणेंत नवो भरवसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हान भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणे संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मारिफात शिकयलाय आसता. जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टांतल्यातय पळोव आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजू जेवास ह्या संवसारी देवाचे आतेर जावन नासलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सबारान देवाचो आदार मेळासो केलोय. आज सर्गाराजान देवा संगी तूं आसाय. थंयतान तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जीवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां पासो देवा लागीं विनंती कर. सर्व आमच्यो गरजो सांजू जेवास बापा मारिफास सर्गींच्या बापाक ह्या वेळार मौन पोनी दवरया. सांगाता मागया. सांजू जेवास देवाच्या मोगाळ वेंगेत हावन केदींच पयस वचूं आमकां सोडी नाका. दुस्मनांच्या सरपासांतान आमकां राखून व्हर. बवार्थाक आडवेच्या संगती बली जावं दिवं नाका. जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मोरये मायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुज्या संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत सासणां जियेचे भाग आमकां मेळाशें कर. आमेन. सोम्याच्या नावे आमचो आदार. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसो. प्रार्थना सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडे कश्टांक आनी अडचणी संपडल्यान थंय तुजें काळीस कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमितां करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवाका सांज जेवाजान आपल्या जिणी आनी मरणान जायत्या जापां करून तीस मोवाळाय लोकां दाखोवन जायत्या पवित्र सभेच्या गोपान ओडून हाडली. ताच्या विनोनेन आमचोय बोवाड वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या पिडेक आनी आत्म्या भलायकी कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतल्या विघ्नांतल्या आनी आरमानांतले आमकां निवार. ह्या घडी आमी उसारलेल्यो आनी उसारिणांतल्यो विनोन्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो करून आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. प्रार्थना. आज सांज जे वाजाच्या नवण्याच्या दिसा तुका आमी मान करता. ताची महिमा संतोष एका देवांतल्यान येता. तोच देव आपल्या आस्वादान तुमकां बरो. आमेन. सांज जेवाजाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडान जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक सेकी सेवे साखरेचे मनशान जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळो. आमेन. सांज जेवा सर्गींच्या राजान बापाच्या एकवटान आमच्या खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश भीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसलेल्या घरान भाग्यवानपणाचो मुकुट जोडून ससनाक संतोष बगूंक पावो. आमेन. आनी त्याच सोडवणदारा देवा बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आस्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच रावो. आमेन. सांज जेवास बापा ओगला पानी मांडुका कृपा मागून घे बापा विघ्न साडे नाका.
जेजू सोकोरो तुझी चालो संदेश तासो प्रसार केलो विज्ञान वारा कस्तानी दुकान दुबळ्या धाकट्या मोगादर तुवें दिलो सांजूचे वास बापा ओगला पाणी मान तुका कृपा मागोन दे बापा विज्ञान साडी नाका सर्गीच्या वाटे चलोन शीक आतां चालो आदार लावय जोडून दी कृपा दी आमकां वळपा माया मोगान चलोनच्याक मागोन दी कृपा सांजूचे वास बापा ओगला पानी मान तुका कृपा मागोन दे बापा विज्ञान साडी नाका जुजे वास बापा मागता बेसांव सुपोळ करून मोगामी देवाचे कुशीन आमी काल जावच्या दैवी करता मागून दी म्हूण लालें मागता सांजूचे वास बापा ओगला पानी मान तुका कृपा मागोन दे बापा विज्ञान साडी नाका सांजूचे वास बापा ओगला पानी मान तुका कृपा मागोन दे बापा विज्ञान साडी नाका सांजूचे वास बापा ओगला पानी मान तुका कृपा मागोन दे बापा विज्ञान साडी नाका मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशीर्वाद दिव आमकां सांसेवास बापा पासोते तिकार भगीवन कुसुचे कृपेनिवर आमकां आमचे देवा आमच्या अंधस्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.